अमित बाब आयज तुमच्या दिल्ली सीएमाक अरेस्ट केला ते तुमकां कितें सांगता? विनाशकाले विपरीत बुद्धी भारतीय जनता पार्टीची भंय दिसला तांकां बाबा अरविंद केजरीवालाचो. दिस इज विंडिक्टीव पॉलिटिक्स, अनडिक्लेअर्ड एमर्जन्सी, अनडिक्लेअर्ड डिक्टेटरशीप आनी हरपाचो भंय जाला म्हणून एक टॉल लिडर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी जो ऑनेस्ट पॉलिटिक्सान बिलीव करता, जो एज्युकेशन पॉलिटिक्स, जो प्रोग्रेसीव पॉलिटिक्सान बिलीव करता, जाणें आज एक 10 वर्सान शॉर्ट स्पॅनान एक नॅशनल पार्टी तयार केली. 2 स्टेटा भितर सरकार आसा आनी भारतांत वेगवेगळ्या जाग्यांचेर MLAs आसा, कावन्सिलर्स आसा, कॉर्पोरेटर्स आसा. अशा लिडराक फक्त भिल्यात कारण 2024 तो लिडर भिनासतना तांच्या अगेन्स्ट रावला आनी तो प्रचार करून भारतीय जनता पार्टीक जे नुकसान जावपाचें आसा तातूंतल्यान तांचो सरकार वचपाक शकता ह्या भंयांत आज भारतीय जनता पार्टीन तांकां अरेस्ट केल्या. ED हॅज बिकम स्टूज ऑफ भारतीय जनता पार्टी. सगळ्यांक खबर आसा, आमी देशभरान पळयलां भारतीय जनता पार्टीच्या खंयच्याच लिडराचेर रेड जायना. ना ती IT रेड आसता, ना ती ED रेड आसता किंवा CBIची रेड आसता, पूण ओपोजिशनान आशिल्ल्या प्रत्येक लिडराचेर आज रेड आसा. भंय घालून तांकां आपल्या पार्टीन घेता. आमी ते महाराष्ट्रांतूय पळयलां. आज अजित दादा पवार सारके लोक जांचेर EDची रेड आशिल्ली, जांचेर EDची इन्क्वायरी आशिल्ली, छगन भुजबळ आनी किंवा चव्हाण जे आसा जे आदर स्कॅमांत आसा, ही स्कॅमां फक्त ओपोजिशनाक अरेस्ट करपा खातीर आसता. पूण भारतीय जनता पार्टींतल्या खंयच्याच लिडराक ते तांच्या भितर जॉयन जाले की ते शुद्ध जाता. आमी गोंयांतूय ते पळयलां. गोंयांतूय अशे मिनिस्टर आसा जांचेर एका मिनिस्टरान दुसऱ्या मिनिस्टराचेर एक्युजेशन केलां. PWD स्कॅम आसा, स्मार्ट सिटी इज बिगस्ट स्कॅम. सो ही स्कॅम जी आसा गोंयच्या खंयच्याच मंत्र्यांचेर रेड जायना. जेन्ना एक मंत्री सुद्दां दुसऱ्या मंत्र्याचेर करप्शन जाला म्हणून आरोप करता तेन्ना गोंयान ही रेड जायना. नाजाल्यार म्हाका दिसता 33तले 33 आज EDच्या कस्टडीन आसपाक जाय आशिल्ले. सो दीस इज नथींग शॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल वेंडेटा. डेमोक्रेसीचेर हो घालो आसा. दीस इज डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. आनी ज्या तरेन हे विंडिक्टीव पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टीन चलयलां ताका फक्त लोक बुद्ध शिकयतले. ते लोक बुद्ध 2024च्या इलेक्शनान शिकयतले. आनी हांवें जशें म्हणलां विनाशकाले विपरीत बुद्धी, वेळ सगळ्यांचो येता. जे आज हे करपाक लागल्या ती परिस्थिती आयज म्हाका फाल्यां तुका प्रमाणे आसतलीच. म्हाका दिसता कोणा कडेन डावट आसपाक जायना. आनी आज लोकांक हें कळपाक लागला. आज भारतांतलो प्रत्येक नागरिकां कडेन हांव एक मागता, गोंयच्या प्रत्येक नागरिका कडेन हांव गोश्ट मागता की तांणी ह्या असल्या अन्याया विरुद्ध उबें रावपाक जाय. आनी उबें रावता आसतना तांणी वोट अशे तरेन करपाक जाय की हे फाल्यां जर अल्टिमेटली डिक्टेटोरियल पोजिशनाच्या पावरांत आयले जाल्यार कॉन्स्टिट्युशनाक कशें डायल्यूट करपाक शकतले हें आमकां दिसून येता. कारण एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली एंड BJP हॅज बिकम द मोस्ट करप्ट पार्टी एज फार एज इंडिया नेशन इज कन्सर्न. गोंयांत तर ताजे बद्दल उलोवपाचेंच ना. पण जे पॉलिटिक्स हे आज भारतीय जनता पार्टीन चलयलां आनी ज्या तरेन ऑथॉरिटीजांक यूज करता, वी न्यू ही इज सपोज टू बी अरेस्टेड, ही वूड हॅव बीन अरेस्टेड, बट they were waiting for elections to be declared and get him arrested so that तो खंयच प्रचार करपाक शकचो ना. कारण ताज्या प्रचारान ताज्या भाशणांत तो आपले विचार जे करता ते लोकांक मान्य येता म्हणूनच तर तो निवडून येता. परत BJPक 3 फावटी तांणी लजेक घाल्या दिल्लीन हरोवन. पंजाबाक आमचो सरकार आसा आनी हळू आमी हरियाणा आनी बाकीच्या जाग्यांत ती स्प्रेड जाता. ताजो भंय BJPक जाल्ल्या कारणान हो अरेस्ट आसा. तेन्ना दीस इज नथींग शॉर्ट ऑफ विंडिक्टीव पॉलिटिक्स. आय रिपीट दीस वर्ड, आय रिएटरेट दीस वर्ड्स. आनी एक एज टायम प्रोग्रेसीस थिंग्स वील कम आउट. त्यांचे विचारशैली कोणीच डिस्ट्रॉय करू शकना. दे मायट हॅव अरेस्टेड अरविंद केजरीवाल्स बॉडी, पण तांचो जो विचार आसा, तांची जी ऑनेस्ट पॉलिटिक्स आसा, तांचे जे एज्युकेशन बेस्ड पॉलिटिक्स आसा, तांचो जो हेल्थ मॉडेल आसा, वी आर गोईंग टू टेक दॅट थॉट प्रोसेस फर्दर. आमी तांचे शिलेदार, आमी तांचे सरदार आनी आमी हो जो तांचो विचार आसा तो गोंयांतच न्ही पूर्ण देशभरांत आमी व्हरतले. सो वी आर नॉट स्कॅर्ड, वी आर नॉट वरीड, because we know he will come out as a strong man, a strong politician. जशें एकदां तुका चक्रव्यूहान घुसचें पडटा, एकदां तुका लढाई करच्यो पडटा. त्यो लढाई आमी लडटले आनी ते लढायेन अल्टिमेटली आमीच वीज जातले. इलेक्शनाक